करून पोराकलीतान परगडतल्या तुजी दिवी तुवें आमकां वेंचला इस्कोण आपयला दैवीक जिवान भरला बावार्ता ते खोटायला काळजा मोनान येसान बावार्ता सोम्या तुझे भोवती तुझे तान पोशेजान बरोवन पराक्लितान परगडलेल्या तुजी निर्वी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो ह्या पोंतळार आमी आसां ह्या पोंतळाचो पात्रोन आमकां सगळ्यांक आमच्या कश्टांत तो पावता आमच्या विविध गरजांनी आधार दिता हो आधार तो आमकां दिता कित्याक म्हळ्यार ताका आमचो हुस्को आसा आनी तो आसलेल्या थंय आमी आसूंक जाय ताचे भक्ती करून तो जियेल्ल्या बरी आमी जियोंक जाय म्हळ्या खातीर हो उपकार आमकां तो करता आमच्या कश्टां आकांतान तो आमकां पावता तर मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो आमच्या देवाची आशा येस आयचे सुवार्थेंत तो आमकां येस सांगता आमी ताच्या येण्याक तयार आसूंक जाय आनी साकरां बरी आमी ताचे सेवेक लागोंक जाय आनी ताणें दिवचें तें देणें आमी घेवंक जाय देखून मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो चलत्या जिवितांत एका प्रामाणीक विश्वासी साकरा बरी आमी जावंक धन्यांच्या कुशे प्रमाणे आमी करूंक आनी धनी प्रमुख जावन दुसऱ्या येण्या वेळार येता आसतना ताच्या येण्याक आयतीं आसलेली मनशां तशें आमी आसूंक देव आमकां ताचो वर्तो आधार दिवं दी म्हणून हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना मागया हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवच्याक आमची पातकां आनी आमचें बुणेंपण आमी ओळखून घेवया सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणींनो म्हजो गुन्हे हांव उसारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत भगवान सदांच आंवकार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनांच्या जिविताक पावूं सोम्या काकूळट सोम्या काकूळट क्रिस्ता काकूळट
सौम्यका कुळकर, सौम्यका कुळकर. महिमा 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 देवा सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस पोऱ्या देवा सर्गीच्या राया सर्वोद्वेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वासा तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वागणता सोमिया जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमचे काकुळकर तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया सर्वेस्परा ससनांच्या देवा तुवें पदवाच्या भाग्यवंत आंतोनीक खऱ्या बावर तसो हुशार प्रसंगदार आनी गरजे आकांतांत असलेल्यांचो तिरासरो करून दिलोय ताजो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताचे मजत आमकां मेळ्ळो आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनांच्या ससना साम पावलोनो एफेसगारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप भावा भयणीनो आदी तुमी क्रिस्तांतोन पयस आसल्यात आपणांचे म्हूण देवान विंचून काडिल्ल्या इस्रायल परजेच्या घराण्यांक मळा नासतना फरकी जावन आसल्यात देवान आपल्या परजेक दिल्ल्या बसवण्यांनी तुमकां वांटोवन आतलो ह्या संवसारांत भरवशा विणे आनी देवा विणेय तुमी जियेतल्यात पूण तवळ पयस आशिल्ल्या तुमकां आतां क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत ताच्या रक्ता मारिफात लागीं हाडल्यात क्रिस्तच आमची आनी तुमची शांती आमकां जुदेवांक आनी तुमकां हेर जातीच्यांक एकवटायिल्लीं ताणेंच आमकां वेगवेगळीं कर्ण आमच्या मदें उबारिल्लो दुस्मनकायेचो पागर आपल्याच रक्तमासान ताणें कोसलावन घाला आनी जुदेवांचें धर्मशास्त्र ताच्या विधी आनी नियमा समेत ताणें रद्द केलां अशें दोन लोकांतावन आपणांचा एक नवी परजात रचून ताणें शांती स्थापन केली खुर्सार मरोवन आमच्या मदलो द्वेश ताणें नाश केल्ले वरवीं दोन जनांगांक एकच कुडींत एकवटावन परत्यान देवा थंय ताणें हाण पायल्यात
अशें क्रिस्तान येवन सगळ्यांक शांतीची सुवार्ता परगट केली. देवातावन पयस असलेल्या हेर जातींच्या तुमकां आनी ताका लागीं म्हूण आसलेल्या आमकां क्रिस्ता मरिपात आमी तुमी एक पवित्र आत्म्या वरवीं बापा समोर वेची योग्यता जोडून घेतल्या. तशें आसता हेर जातीची तुमी ह्या फुडां परकी न्हय, परदेशी न्हय. आतां तुमी देवाच्या परदेसवे सह नागरीक, देवाच्या घराण्याचे सांदे, धर्मदुतांच्या आनी प्रवाद्यांच्या बुनयादीचेर तुमकां बांदून हाडल्यात. जेजू क्रिस्तूचो ह्या बांदपाचो मुल्या फातर ताचेर उबारून सगळें बांदप वाडात सोम्यांक खर्चिल्लें पवित्र मंदीर जाता. क्रिस्ताच्या एकवटाक मेळिल्ल्या तुमकां हेरां सांगता पवित्र आत्म्या उदेशी देवाचें मंदीर जायशी बांदून हाडल्यात. देवाचें उतर हे सर्वेस्पूर आपले पुरचे समाधानाचे उतर सांगतात. सर्वेस्पूर आपले पुरचे समाधानाचे उतर सांगतात. सर्वेस्पूर कितें सांगता ते हांव ऐकतलो. तो आपल्या भक्तांक समाधानाचे उतर सांगता. ताची बेंबिरांत असलेल्या ताची कुमोक लागीं आसा. अशें ताची महिमा आमच्या गावांत वसतली. सर्वेस्पूर आपले पुरचे समाधानाचे उतर सांगता. मोगाने विश्वासी एकामेका पेडता. नीत आनी शांती एकामेका आरोन करता. विश्वासी भूमींतले उपसातले. नितीवंत सरकार नदर घालतले. सर्वेस्पूर आपले पुरचे समाधानाचे उतर सांगता. खंडीत सावन सर्वेस्पूर आमकां समृद्धी पाठयतलो आनी आमची भूंय आपले फळ दितली. नितीवंत ताचे फुडल्यान आनी अशें वचून ताची वाट तयार करतले. सर्वेस्पूर आपले पुरचे समाधानाचे उतर सांगता. सर्वेस्पूर आपले पुरचे समाधानाचे उतर सांगता. Alleluia, Alleluia, Alleluia. मुनशापुता समोर उबी रावूंक फावो जायशे. तुमी घरा नासतना म्हाका
आणि जागृत राहा. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सवे असो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, तुमचे कमर बांदा आणि तुमचे दिवे पेटवून धरा. आपलो धणी पाटी घरा येवन दारार बडयतना तक्षण तें उक्तें करतल्या साकरा बरी तुमी जाया. लग्नाच्या जेवणाक गेल्लो आपलो धणी केदाळ पाटी येता काय म्हूण ताचे ते वाट पळोवनच रावतात. आपलो धणी पाटी येताना जागे रावून तयार आसात ते साकर बागीस सय. खरें सांग तुमकां सांगता, धनीच आपलें कमर बांदतलो आनी तांकां जेवणाक बसोवन मोदें भोवून तांची सेवा करतलो. आपलो धनी मध्यानेर वा फांत्यार येताना जागे आसात ते साकर बागीस सय. देवाचें उतर हें वाखणी तुका ख्रिस्ता. क्रिस्तांतय म्हज्या प्रितीच्या भावांनो आनी भयणींनो, धणी फाटी येता आसतना आयते या तयार आसचे साकर जावन जियोंक आमकां आयची सुवार्ता आपयता. मगळ भावांनो आनी भयणींनो, एक खंडीत तें कितें म्हळ्यार धनी येता. धनी येता आनी त्या देखून हो आमचो भावार्थ आमी जायते फावटी उसारता. आमी हर एक फावटी सोतमंता म्हणटा आसतना आमी म्हणटा तो परत येतलो. म्हणजे आमची फात्यणी आमचो विश्वास ह्या मागण्यांत आमी व्यक्त करता. सांगाता मिसाच्या बलिदाना वेळार भावार्थ असो गुट परगट्या म्हणटा आसतना हो गुट असल्या उतरान आमी परगटता. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला आनी तो नव्यान येतलो. आनी त्या देखून धनी येतलो म्हणलें तें खंडीत पक्का. पूण तो केदाळा येतलो म्हणून कोणाक आमकां कळीत ना. 1988 इस्वेंत एक बूक भायर आयिल्लो. तो बूक ह्या नांवार आसलो, काळ अंत जातलो म्हळ्याक 1988 कारणां म्हणून. काळ अंत जाता म्हळ्याक 1988 कारणां. 1988 इसवी आयिल्ली कांय जावना. ओ बूक येताना मगळ भवन आनी भयणीनो ताच्यो प्रत्यो इतल्यो विकून गेल्यो गे, हर एकल्याने तो बूक काडून गेल्लो आनी वाचल्लो. कितल्यो गे मिलियन्स 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 बूक विकून गेले आनी तो बूक पब्लीक केल्ल्याक या पब्लीश केल्ल्याक एक जायतो दुडो मेळ्ळो, फेरगोत्त मेळ्ळो म्हणून आमी म्हणयेत. ताच्या उपरांत दुसऱ्या वर्सा त्याच लेखकान 1988 कांय जावना न्ही गे, त्या देखून दुसऱ्या वर्सा ताणें आनी एक बूक भायर काडलो.
काळ अंत जाता म्हण सांगच्याक 1989 कारणां म्हणून आनी एक बूक भायर काडलो. तो बूक कोणें व्हरूंक ना, खाली थोड्यो प्रत्यो मात्र गेल्यो. मग भावांनो आनी भयणींनो, जायते फावटी आमच्या जिवितांत ती अशेंच जाता. धनी येतलो म्हणलें सत तें घेवंक तडापटी आमकां कश्ट मारतात. आनी कितलो तेंप राखचें, आनी कितलो वेळ राखचो, केदाळा तें जाता. आमकां खंयचेंच निर्दिश्ट ना देखून एका रितीची आळसाय, आमची जबाबदारी हळवायेन घेवचें तें चिंतप या ती वडणी आमकां सहज जावन येता. त्या देखून आयची सुवार्ता आमकां परत सांगता तें कितें म्हळ्यार धनी येता तें खरें, पूण तो केदाळा येता म्हणून आमकां कळीत ना. आनी आमकां थंयसर अनेक जाग्यार जेजून सांगलेलें आसा तें कितें म्हळ्यार जर सोर अमक्याच वेळार येता म्हणून गरजो धनी जाणा जाल्यार तो कितें करता, तो कितें करता गे म्हळ्यार तो जागो रावता. न्ही आतां चिंतया, तुमकां कोणाचें एक फोन आयिल्लें आनी ताणें तुमकां सांगलें अळे आज राती तुमच्या घरा सोर येतात खंय. इंटेलिजन्सांतावन ही एक खबर आमकां आयल्या. जर तुमकां फोन आयिल्लें जाल्यार केदाळा येतात म्हण गुतू ना, सोर सांगून येतात गे, येनात न्ही गे. जर असली एक मॅसेज आयली जाल्यार तुमी कितें करतात सांगा. एक घडीची न्हीद पडत गे तुमकां. आं इल्लो आवाज जाल्ल्या कुडले तुमी जुम्म जावन भायर धांवतात, भितर धांवतात, टॉर्च घालून पळयतात न्ही गे. सगळ्या घराचे लायट ऑन दवरतात. कितली सत्राय तुमी घेतात न्ही गे. त्या देखून सोमी येता तें निघंट तें गॅरंटी. त्या देखून आमची साल कशी आसा जागे म्हळ्यार जर कोणी एकलो इंटेलिजन्सान तावन तुमच्या घरा सोर येता म्हणून सांगलेल्या दिसा तुमी कशें जागे रावतात, कशें त्या सोरान तुमचें घर नागे नातलेल्या बरें तुमी सत्राय सांबाळटात. तसले सत्राय आमी सांबाळूंक जाय म्हणून जेजू आज हे सुवार्थेंत आमकां सांगता. आनी तो म्हणटा एक भागी थंयसर आमकां सांगलेली आसा. असली सत्राय काण घेतलो, असली तयाराय करतलो तो निजायकी भागी. आनी असली तयाराय आमी करी जाय म्हळ्यार दाखोवच्या खातीर थंयसर परत 2 गुर्तांचो उपयोग केला. हे गुर्त खंयचे गे म्हळ्यार एक कितें गे म्हळ्यार कमर बांदा. कमर म्हळ्यार कालें, कमर बांदचें म्हळ्यार कालें. तुमी थोड्या फावटी पळयतात आतां काम करता आसतना पळय ती बायल मनशां आनी दादले कातशे म्हणून बांदतात न्ही गे, वय गे न्हय. तें लूज सोडल्यार काम करूंक जाता गे. तें लूज सोडल्यार एणे तेणें फास्ट धांवोंक जाता गे, एणे तेणें सुटसुटायेन वचोंक जाता गे, जायना न्ही गे. लूज सोडल्यार चलोवंक जायना. काम करता आसतना खंयसर धांवता आसतना धांवोंक गज पडटा आसतना आमी सगळें टायट करून बांदचें पडटा न्ही गे. त्या देखून टायट करून बांदचें म्हळ्यार कमर बांदचें म्हळ्यार आमी एक्शनाक तयार आसचें. आमी एक्शनाक तयार आसचें तो अर्थ. ताच्या उपरांत आदल्या जेजूच्या काळार जुदेवांच्या काळार कमर बांदचें म्हळ्यार तुवालो बांदचो म्हळ्यार ताचो अर्थ कितें गे म्हळ्यार साकरान धन्यांची सेवा करूंक सदांच तयार आसचें. एवरी टायम
त्या देखून हांगासर हो गुर्तू दिला कित्याक म्हळ्यार ह्या गुर्ता मुखांतर आमकां जेजू सांगता आमी त्या सोम्यांच्या येण्या खातीर सदांच तयार आसची मनशां आमी जावंक. आनी एक गुर्ताचो थंयसर उपाय केल्लो आसा तें कितें म्हळ्यार उजवाड, दिवे पेटोवन धरा. आतां तुमी चिंतया खंय गेल्यात, ओके, खंय गेल्यात आनी त्या रातीन तुमकां पाटी येवंक आसा. तुमी घरच्यांक काल्या म्हणटात अळे बायल्ले लायट पेटोवन तासोवन दी, ऑन दवरा न्ही, हांव राती येता. आतां पुरो तुमच्या हातांत एक सावी आसता, तांच्या हातांत एक सावी आसता. तुमकां तांकां डिस्टर्ब करूंक नाका. तुमी जावं पुरो 1 वरार येतात जाल्यार 2 वरार येतात जाल्यार तांणी भुरग्यांनी कित्याक डिस्टर्ब करचें. तांकां फाल्यां सकाळीं उठोवन इस्कालाक आनी पुरो वचोंक आसा, बायलेक इस्कालाक वचोंक आसा. त्या देखून तुमकां इल्लें बरी मत चड. त्या देखून तुमी कितें म्हणटात, हांव येताना वेळ जाता, म्हज्या लागीं एक सावी आसा, पूण तुमी कितें करा, बायले लायट सगळे ऑनूच दवरा न्ही. तो अर्थ तो म्हळ्यार तुमी म्हज्या येण्यांक जें कितें सगळें करूंक आसा, म्हाका सुलाभेन येवच्या बरें, दार ओपन करचें बरें, कितें सगळें करूंक जाता तें तुमी सगळें करा. आनी एक गुर्त कितें म्हळ्यार आमी आनी एकल्याक घेवंक, आमच्या घरांत घेवंक आमी जाय पुरती ती तयाराय करची. त्या देखून असली तयाराय करूंक आमकां सांगलेलें आसा. हांगासर अखेर करता आसतना मोगाळ भावान भयणीन आमी पळयता जेजूच्यो ओपारी समजाचे जाल्यार थंयसर हर एक ओपारींत एक ट्विस्ट आसता. ट्विस्ट तें ट्विस्ट खंयसर आसा गे म्हणून आमी ओपारींत सोदून काडीचे. आनी अशें ट्विस्ट आमी सोदून काडटा आसतना त्यो ओपारी आमकां चड आनी चड अर्था बरी जातात. हांगासर ट्विस्ट कितें आसा पळया. ट्विस्ट अखेरच्या वाक्यांत आसा. तें कितें म्हळ्यार थंयसर धनी म्हणटा, जर तुमी असली तयाराय करतात जाल्यार, तुमी जागे रावतात जाल्यार कितें जातलें गे म्हळ्यार, खरें सांग तुमकां सांगता, धनीच आपलें कमर बांदतलो आनी ताका जेवणाक बसोन मोदें भोंवून तांची सेवा करतलो. समजलें गे. हांगासर कितें गे म्हळ्यार रोल कितें जाता गे म्हळ्यार एक्सचेंज जाता. रोल एक्सचेंज जाता. एक्सचेंज ऑफ रोल्स टेक प्लेस. तें कितें गे म्हळ्यार साकराचो रोल आतां कोण काण घेता? धनी काण घेता. धन्याचो रोल कोण काण घेता? साकोर काण घेता. हेका अर्थान मोगाळ भावान आनी भयणीनो, आमी असलें जिवीत जियेल्यार, तयारायेचें जिवीत जियेल्यार, धन्यांक सदांच आयतीं आसलेलीं मनशां जावन आमी जियेल्यार आमचो देव आमकां धन्यां बरी ट्रीट करता. पळया, आमकां धन्यां बरी तो ट्रीट करता. आनी तो एका साकरा बरी आमच्या सेवेक तो लागता. आमच्या सेवेक तो लागता. कितें व्हड भाग पळया म्हाका भावान आनी भयणीनो. सर्गी संवसाराच्या त्या धन्यान आमचे तसल्या पातकी मनशांच्या सेवेक लागचे तें भाग, ताच्या वर्तें भाग दुसरें आसा गी? बिलकुल ना. दुसरें भाग ना. असलें भाग आमकां फावो जाता. तसो अर्थ कितें म्हळ्यार म्हाका भावान आनी भयणीनो, त्या सर्गींच्या राजांत त्या जेवणांत देव आमकां बसयता आनी तस्सो आमचे सेवेक लागता. म्हगळ भावान आनी भयणीनो, असलें भाग आमकां मेळचे जाल्यार आमी कितें करूंक आसा म्हणलें परत त्या अखेरीच्या वाक्यांत सांगलेलें आसा. आमी कितें करूंक आसा? आपलो धनी मध्यानेर वा फांत्यार येताना जागे आसात ते साकर बागीस सय. तो केदाळा येवं दी, मध्यानार येवं दी, या फांत्यार येवं दी. आमचें काम कितें म्हळ्यार आमी जागे आसचें आनी तयार आसचें. त्या धन्यांच्या सेवेक सदांच आमी आयतीं आसचें. असलीं साकरां, असलीं विश्वासी साकरां आमी करता आसतना मोगाळ भावान आनी भयणीनो, धन्यांच्याच सेवेक योग्यता घेवचे तसलीं व्यक्ती आमी जाता. वय आमकां देवान एका धन्या बरी लेखचें तें भाग आमचें जाता. तर मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, आमच्या चालत्या जिवितांत दुसऱ्या दुसऱ्या संगतींक लागून
दुसऱ्या दुसऱ्या चिंतपाक लागून संवसारी मनशांनी दिवच्या त्या चिंतपाक लागून आमी आमची तयाराय उणी करचे नाका. देव नव्यान येता, तो जट्टेक येता म्हळ्यार त्या सततय आमकां आसचो तो विश्वास आमी उणो करचो नाका. ह्या संगतीतय आमी दुबाव हाडचो नाका. बदलाक ह्या देवाच्या उतरांचेर तो भावार्थ दवरून एका विश्वासी साकरा बरी आमी सदांच जें कितें एका साकरान एका धन्यान तें करूंक आसा तें आमी करया आनी त्या देवाच्या त्या ताणें दिवचें तें देणें आमी आमचें करून घेवया. हे दिशेन तसो देव असली तयारायची आनी जागृतकायेची जिणी जियोंक आमकां गरजची कृपा उदरमापान तो फावो करून दी म्हूण मागया. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, एक आयतें आसलेलें, सदांच जागृत आसलेलें, धन्यांच्या सेवेंत समर्पीत केल्लेलें तें जिवीत जियोंक देव आमकां ताचो आदार दिता. ताच्या आदारान मात्र हें साध्य आसा. हें वळखून घेवन ताचो आदार आमकां दी म्हणून मागून आमच्यो गरजो आतां देवा समोर भावार्थान आनी विश्वासान दवरया. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभा चलोवन व्हरच्या आनी पवित्र सभेक निस्वार्थी सेवा दिवच्या आमच्या पापा साहिबाक, गवळी बापांक, याजकांक, धार्मिकांक राख आनी सांबाळ. तांच्या वावरान तांकां फावो तो प्रतिफळ लाभय म्हूण मागता. बापा, आमचें मागणें आयक. आमच्या सर्व सरकारी अधिकाऱ्यांनी आनी राजकारभाऱ्यांनी सता नितीन आमचो देश चलोवन व्हरूंक सर्व भ्रश्टाचार अनीत अन्याय सांडून दुबळ्या धाकट्यांच्या गरजांक आदार दिवंक तांकां प्रेरण लाभय म्हूण मागता. बापा, आमचें मागणें आयक. आमच्या सर युवा जाणांनी संवसारी आनी लौकीक संगतीक बोलोवन तांची जिणी होगडायनाशें बगार तुज्या पुता जेजूच्या सुवार्थेच्या स्पिरितान तांची जिणी रुपीत कर. सर्गींचे राज स्थापन करूंक तांकां कृपा आनी बळ दी म्हूण मागता. बापा, आमचें मागणें आयक. हांगासर जमलेल्या तुज्या मोगाळ सांत आंतोनीच्या भक्तिकांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तांची मागणी आनी तेसावां, तांची खंत बेजाराय आनी काळजाचे हस्कार सुस्कार हाडून ह्या पूर्ण शेताक आयल्यांत तांची आशा अपेक्षा सुफळ कर आनी तांकां तुज्या भरपूर आशिर्वादांनी भर म्हूण मागता. बापा, आमचें मागणें आयक. शारिरीक आनी मोतीच्या पिडेन कश्टूंच्या सर्व पिडेस्तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. सर्व पिडेंतले तांकां निवार म्हूण मागता. बापा, आमचें मागणें आयक. ह्या पूर्ण शेताच्या अभिवृद्धेच्या कामाक विविध रितींनी आदार दितेल्यांचेर आनी उदार मनाच्या दानींचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी शंबरांनी तांकां पाटीं दी. फुडें जावंक आसची सर्व कामां शेवटाक पावय म्हूण मागता. बापा, आमचें मागणें आयक. एक घडी बरमावन रावया. आमच्या कसकी गरजां पसून आमी मागया. जो आदार मागून ह्या पोंतळार आमी आसा तो आदार आमकां मेळचे खातीर आमच्यो गरजो, आमच्यो आशा, आमचें उणेंपण सोम्या समोर दवरया. सर्गींच्या बोमगाळ बापा, दयाळ बापाय सारक्या मोगान तूं आमचें जतन घेताय आनी आमच्या गरजां पावताय म्हळ्यार त्या विश्वासान तुजे समोर आमी दवरलेली आमची जण एकल्याची मागणी ह्या पोंतळाक तुजो आधार मागून भेट दिवच्या दिल्ल्या हर एका सांत आंतोनीची मागणी तुजे समोर आमी दवरता. ती तूं मानून घे आनी तुजो आदार आमकां दी. हे मागणी आमी करता तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजूच्या नांवान. आमेन. Kuyi Bapa, भेटैता वासुका
स्वीकार कर ये बापा उड्या बायना संगी भेटय दावे देणी मानून तुगे ये बापा स्वीकार कर बापा काणीक मोगान देता हांव तुका आशीर्वादीत कर मोगान तुझ्या तिभर जीवन आमचे नंदन कर स्वीकार कर बापा काणीक मोगान देता हांव तुका आशीर्वादीत कर मोगान तुझ्या तिभर जीवन आमचे नंदन कर म्हज्या भावा भयणींनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या नक्क्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्गेंच्या बापा तुझी महिमा परगटोंक पवित्र आत्म्यान भाग्यवंत पद्वाच्या अंतोनीची मोत उजवाडायली. त्याच पवित्र आत्म्या धाडून आमी संभ्रमतां त्या गुटांची सड आनी सड आमकां वळख दी. ताच्या आदारान तांतूं फावत्या मनान वांटो घेवंक आनी दिसपडते जिणेंत तांचो फळ काडून हेरांक बाबरताचो उजवाड दिवंक आमकां आदार दी. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमच्या सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वैश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. अंतोन तुज्या भक्ताच्या मनाक हो दीस संभ्रम तुझे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकोवण आमचे गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्यांच्या दरम्यान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूत आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान होऊन सर्गी तुका जय. होऊन सर्गी तुका जय. होऊन सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. होऊन सर्गी तुका जय. होऊन सर्गी तुका जय. होऊन सर्गी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन
कस्ट मरण सुसंकवेच्या आधी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत. पातकांच्या बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारो उतेलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaso gut pergatuya. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरता, तुझे पुनर्जीवन पोन आम्ही परगडता. तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल सुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमचो मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे भगेवंत बापा, जेराल्ड आयजाक आमचे गवळी बापा आनी सगळ्या ह्या जाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कुवार मरिया देवाचे माय सांगाती, भगेवंत जुजे तिजो पती, भगेवंत धर्मदत्ता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर पदवेदार बापा, सर वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनांत धरून ताणें सुशिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचे पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दय करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गेंचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अतिरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर्व पातकांतलें सुटय
आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रसवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवड चलयताय ससनांच्या ससनांक. आमेन. सोम्यांची शांती सदां काल तुमचे सोव्या आसूं. तुमचे सुवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळट. देवाची शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळट. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत तिनी जावन सुभागी. सोम्या सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू ये तू मोजित सदा राव तू मोजित दैवी कृपे भर तू म्हाका. मास तुजे कितले स्वादी रगते बोवा मोले अदमी घटा सदा देवचे. अत्रेता सोम्या सेवच्याक तुका मासारतान सदा पोसताय म्हाका. दुसरे कितें जिणे म्हाका नाका सोम्या. तूं जाय म्हाका. अत्रेता सोम्या सेवच्याक तुका रक्तान सदा पोसताय म्हाका. दुसरे कितें जिणे म्हाका नाका सोम्या. तूं जाय म्हाका. सोम्या तूं दाकाची वाट आनी हांव ताचो फाटो चिडकून रावू शिकय म्हाका. जो तुजे थंयची येता ताची थंय तुजी येता सुबाव फूल सदां दिवं सकय. अत्रेता सोम्या सेवच्याक तुका मासारतान सदा पोसताय म्हाका. दुसरे कितें जिणे म्हाका
म्हाका नाका सोम्या तू जाय म्हाका अर्त्रेका सोम्या हांव सजाक तुका मासा रक्तान सदां पोसताय म्हाका दुसरे कितें जिणे म्हाका नाका सोम्या तू जाय म्हाका प्रार्थुया भोव मोगाळ बापा सर्गेच्या जेवणांत वांटो घेवन नव्या जिवान आनी गटायेन आमी भरल्या भाग्यवंत आंतोनीचे शिकोवन पाळून आमकां तुवें दिल्याय त्या देण्या पासत निरंतरी तुका दिनवासूंक आमकां फावो कर आनी आमचे भोंवतणी आसलेल्या नेणाऱ्यांक भावार्थाचो उजवाड मेळो असो करूंक तूंच आमकां कृपा दी तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमच्या सोबे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वडपकार केरेकट्टे सांत आंतोनीच्या पुणशताक आयिल्ल्या तुमकां सांत आंतोनीच्या सर्व भक्तिकांक मोगाचो स्वागत ह्या पुंतळाक तुमकां कळीत आसल्या प्रमाणे सुमार 350 तावन 400 वर्सांची चरित्र आसा आनी त्या वेळार तावन ह्या वेळा वरेक जायते भक्तीक हांगासर आयिल्ल्यात गेल्यात आनी देवाचो व्हड आधार तांणी तांच्या जिवितांत अनुभव केला ह्या पासत ह्या भक्ता खातीर देवाक दिनवासतना आज त्याच भक्ताची ससाय मागून विविध गरजो ताच्या मुखांतर देवा समोर दवरूंक तुमी हांगासर आसात तुमच्या सर गरजांक देव पावोवन दी सांत आंतोनीची विनवणी स्विकार करून तुमी मागलें तुमकां गरज आसलें तें सगळें तुमकां वेळार फावो जावं दी म्हणून हांव मागतां आनी सांगाता म्हज्या दिसपट्ट्या मागण्या वेळार तुमचे पासत मागतलो म्हणून म्हजी मागणी तुमकां हांव बसयतां ह्या पुणशतांत हर एका मंगळारा सांत आंतोनीची नोवेनां सांत नोवेनांच्या दिसा सकाळीं 10 वरार पवित्र सक्रामेंताचें आराधन 11 वरार मीस उपरांत नोवेन आनी उपरांत आयिल्ल्या भक्तिकांक जेवण हर एका आयतारा सकाळीं 10:30 वरार हांगासर मिसाचें बलिदान आसा तुमी ह्या मिसांत वांटो घेवयेत ह्या पुणशतांत हेर सवाय भक्तिकांक मेळटा भुरग्यांक आनी तशेंच कुटुंबांचेर वांजेल रजार आत्मीक समालोचन कुमसारां ही सेवा गरज आसलेल्यांनी फोना मुखांतर सुरवेर कळोवन येवच्याक विनंती आसा ह्या पुणशतांत धर्मीक वस्तूंचें स्टॉल आसा पवित्र उदक तेल दुंप कोंता बेंतिण्यो सांत आंतोनीच्यो ल्हान व्हडी माज्यो जेजूची सुवार्ता बूक बायबल वाती आनी हेर जायत्यो वस्तू मेळटात सांगाता येवच्या वर्साचो बायबल डायरी हांगासर ह्या स्टॉलांत मेळटा खंयच्याय वस्तूंची धर्मीक वस्तूंची तुमकां गरज आसा जाल्यार मिसा उपरांत ह्या जेवणा उपरांत स्टॉलाक भेट दियात मिसां दिवंक कोणायक आसान जाल्यार दफ्तरांत मिसां घेता हांव नोवेनांच्या आनी हेर दिसांच्या मिसाक तास रुपये 300 नोवेनांच्या दिसा मुद्दम मीस दिवचें जाल्यार तास रुपये 500 हर एका मंगळारा भक्तिकांक दिवच्या जेवणाक प्रायोजक रावोवंक अवकाश आसा एका जेवणा पटल्यान रुपये 8,000 दिवन तुमी प्रायोजक रावयेत ताच्या चड या उणें दिवन तुमच्या तांकी प्रमाणे ह्या बऱ्या कामांक तुमी आधार दिवयेत अभिवृद्धीची जायतीं कामां ह्या पुंतळार जावंक आसात ह्या अभिवृद्धी योजना पैकी आमी हातीन धरलें पयलें येवजण निर्गतिकांच्या आश्रयाचें येवजण ताचें काम बरान जावचें तुमी पळयतात सुमार 60 जाणां निर्गतिकांक फुंक्याक वस्ती आनी जेवण दिवन ह्या मुखांतर निर्गतिका मुखांतर सोम्यांचीच सेवा करूंक आमी काडलेलें एक वर्तें मेट ह्या काकुळतीच्या वर्त्या कामांक तुमकां कुमोक दिवंक आसा जाल्यार तुमचें दान ल्हान या व्हड जावं तें दफ्तरांत आमी घेता हे दिशेन विवर आटापची मानावी पत्रांय आमच्या लागीं आसात ती तुमी घेवयेत आनी विवर जोडयेत आनी कोण तुमच्या वळखी मदें ह्या सैऱ्या मदें कोण दानी आसात तांकां दिवन तांचे मुखांतरी
ह्या योजनांक व्हड आदार मेळचे बरी तुमी पळोव येत. कितले बेगीन आमकां आदार मेळटा तितल्या बेगीन हे योजना आमी पावता पावोवंक शकतले. हांव हे दिशेन तुमचो आदार तुमची कुमोक आमी आशेता आनी तुमचे पासत आमी सदांच मागता. आयच्या दिसा देवस्तुतेक आदार दिल्ल्यांचो उपकार भोवरता. सगळ्यांक देव बरें करूं. प्रमुख जावन रेखा मंगळारा हांगासर येवन उत्तम संगीत दिवच्या लॉयड रिबेरो गंगोळी हाचो उपकार भोवरता. किर्तनां गावंक आनी तशेंच गायनां गावंक आमकां रेखा मंगळारा कुमक करच्या रिना मेंडोनचो उपकार भोवरता. आनी तशेंच रिमा हांगासर कुंदापूर तावन आसा ताचोय उपकार भोवरता. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. सांतांतूंची मजत तुमकां सदांच मेळो आनी हे मजतीन देवाचो व्हड आदार तुमकां आनी तुमच्या कुटुंबांक आनी तुमी करच्या हर एका वावरांत तुमकां फावो जावं. आमी सोमेस्तां उबे रावया. सुरविल्लें नोवेनांचें गीत गावया. नोवेन आरंभ करया. गीत जाय गीत गाजपा आपले मरण सुखन मोरा देव सारताच्या नावान पडता कोडा पिडेस बोरे जाता दर्या सांकळी तो फरमायता आंगल्यांक पांगल्यांक पेऱ्यांक पावता कितें जाणल्या दाखोवन दिता ल्हाना मोडांक भुसोन काडटा. पान नंबर 16 नोवेनांचे मागणें भक्तीपणी आनी विश्वासपणी आमी करया. हे वर्त्या संता सांत आंतोनी तुज्या मागण्या वरवीं मोन सूख अनवरां देंवसार आनी सर तरांचे वासाची पिडा पयस सरता म्हूण उगडास कर. तुज्या मारिफात पिडेस्तां भलायकी मेळटा. उसांबळ दर्ये तण जातात. बंदिवानांचे सांकली तुटोवन पडतात. तोंटे उठोवन चलतात. कुरडे पळयतात. केपें आयकतात. मने उलयतात. भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळटात. ल्हानवर तुजे कडेन मागतात आनी मागलें सर तांकां मेळटा. तुजे वरवीं आपाय ग्रासन पयस जातात आनी आमच्या सर गरजांत पावताय. सर पात्यांनी तुजें दवरन तुजे कुमक आमी मागता. इतले व्हडे आशेन आमी मागता तें सर आमकां जोड दिवन तुजे पदवे संवसाराक दाखय. आमेन. पान नंबर 18 केरेकट्टेच्या सांत आंतोनीक मागणें. हे केरेकट्टेच्या असर्या घरा पदवाच्या सांत आंतोनी तुज्या असर्या मारिफात तुजे मजत मागून ह्या पुणशताक आयिल्ल्या सर्व भक्तिकांक तूं पावताय. तांचे मागणी आयकताय आनी तांचे कश्ट हळू करताय. सबार जाती खातीर लोक येवन तुजे लागीं मागता आनी तूं तांच्या गरजां पावताय. देवान तुका दिल्ल्या सबार देण्या पैकी असुऱ्यांचे देणे विशेष ह्या असुऱ्यांचे सक्तेन आमच्या सर कुडी आत्म्यांच्या गरजां पाव म्हण तुजे लागीं कलतेपणी मागता. सांत आंतोनीचे विनवणेन जायते उपकार आमकां मेळिल्ले आसात. ह्या पासत आमी अर्गां दिवया. प्रमुख जावन रोजी ताका आनी सांगाता क्रिस्टल आनी सांगाता कॅरल ह्या तेगांक तांणी सोदून आसचें बरें काम मेळ्ळां. एकल्याक बरे कॉलेजींत एडमिशन जालां. एज्युकेशन लोना खातीर गेल्ली अर्जी पास जावन लोन पास जालां. एकल्याक शिकिल्लें काम फावो जालां. पयलें दुसरें काम तें करनासलें. आतां शिकिल्लेंच ताका आसक्त आसचेंच काम मेळ्ळां. एकल्याची SSLC सर्टिफिकेट भायर पडली ती पाटी मेळ्ळ्या. भलायकी पाटी मेळिल्ली आसा. बरी सैरीक फावो जाल्ली आसा. बाळंतेर बऱ्या रितीन जाल्लो आसा. ह्या आनी आमकां कळीत नातिल्ल्या सांत आंतोन केल्ल्या
अरे एका भक्तिकाच्या जिवितान केल्ल्या उपकारां खातीर एक घडीभर ताका आमी अर्गां दिवया. सांत आंतोनीचे विनवण्यांचेर विश्वास दवरून तो आमच्या गरजां खातीर विनंती करतलो आनी देवाचो व्हड आदार मागोवन दितलो. म्हणल्यार त्या पातयेन आमच्यो गरजो आतां ताच्या समोर आमी दवरया. पासपोर्ट रिन्यूवला वेळार आयिल्ले समस्ये इत्याद जावन बेगीन पासपोर्ट हाती मेळोवंक आनी ताच्या कामाक ताणें जॉयन जावंक, जाग्याचे रेकॉर्ड्स समज जावंक, कुटुंबांत शांत समाधान येवंक, बरी सैरीक मेळोवन बेगीन काजार जावंक मन करूंक, भुरग्यांक शिकोवंक बरी मत मेळोवंक, स्ट्रोक गूण जावन हातापांयांक बळ मेळोवन चलोवंक जावंक, बे आनी राग पयस जावंक, बायल्यान घोवा वयर दिल्लें कंप्लेंट पाटींग काडून तांणी सांगाता माया मोगान जियोवंक, घरचें रीण फारीक जावंक, कुटुंबांतले सगळे समस्या परिहार जावंक, असलें काम तें परमनंट जावंक, जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक, भुरग्यांचें देणें मेळोवंक, बरो जागो मेळोवंक, बरें काम फावो जावंक, बरे कंपनींत हांव इंटरव्यूवाक कॉल येवंक, बरी जणवाय मेळोवंक, SSLCंत बरे मार्क्स येवंक, पायल्स आनी शुगर बरें जावंक, घराक आनी जाग्याक वेचाक वाट मेळोवंक, परगांवांत असलेल्यांक रक्षण आनी भद्रते मेळोवंक, परगांवांत काम करतल्यांक बरो सांबाळ मेळोवंक, पासपोर्ट बेगीन हातांत मेळोवंक, पयशांची कुमक मेळोवंक, शिकपा लोन फारीक जावंक, वेरिकोस वेन्स, आर्थरायटीस आनी गांठी दूख बरें जावंक, कातीची पिडा बरी जावंक, भुरग्यांनी मोबायल पळोवंचे आनी तांतले गेम्स खेळचे रावोवंक, काम बरें करूंक बूद येवंक, सर्जरी जाल्लो पांय सारको जावंक, गाय गूण जावंक, मूड सारको जावंक, वर्कशॉपांत बरें काम येवंक, जाग्याचे केजींत जैत मेळोवंक, गेल्ले पयशे पाटे मेळोवंक, IELTS आनी एंट्रन्स एग्जाम पास जावंक, इस्रायलांत शांत समाधान रास करूंक आनी थंयसर वावर करनासच्या सगळ्यांक भद्रते रक्षण फावो जावंक, पांय दूख गूण जावंक, पांयाचे गाय बरें जावंक, आवय बापाय सांगाता भुरग्यांनी येवंक, पाटी येवंक, आवय भुरग्यांचो बेगीनच एकवट जावंक, येवंक आसचे पयशे बेगीनच मेळोवंक, शिकोवंक बरी मत फावो जावंक. परत थोड्या जाणांनी अर्गां दिल्लें आसा. एकल्या भुरग्याचें देणें फावो जालां त्या खातीर अर्गां दितात. आनी तशेंच एकल्याक इस्रायलांत हांव ताच्या भुरग्याच्या वाला खातीर येवंक आसलें. पयलें येवंक जायना तशें आसलें पूण देवाचे दयेन ताका येवंक आतां साध्य जालां. ह्या पासून त्या अर्गां दिता आसतना आमी इदळूच सांत आंतोनी समोर दवरलेली मागणी सांत आंतोन निरंतरी देवा समोर दवरून दी, आमचे पासून मागून दी आनी आमी आशिल्लें तो आमकां फावो करून दी. आमच्या मागणी आमी ह्याच भरवशान फुडें व्हरया. ह्यो आमच्यो सर गरजो देवा आमच्या बापाच्या पांयां तळीतून दवर. तुज्या मोगाळ विनंतेन काकुळदार देव ती मागणी स्विकारसूं दी. सर कश्टांतल्या विघ्नांतल्या अनवारांतल्या पिडेशिडेंतलें आनी वायटांतलें आमकां तो निवारून दी. अशें तुजे तान मेळिल्ल्या उपकारा मारिफात सर्व पदवेदारा देवाक ताच्या पुता जेजूक आनी पवित्र आत्म्या महिमा जावं दी. आमेन. सांत आंतोनी आमा पासून विनंती कर. प्रार्थुया. सर पदवेदारा देवा, तूं एकलोच विचित्रां आनी आजापां करताय. आमी तुजे कडेन परतून मागता तुजो सेवाक सांत आंतोनीची जीब ताच्या मरणा उपरांत कशी कुसानासता सांबाळ्ळी तशें आमी ताच्या पुण्या वरवीं आनी देखी वरवीं सदांच काळ तुका होगळाप दिवंक आनी वर्णूंक आमकां फावो कर. पिडेस्तां खातीर आमी मागया. सोम्या जेजू क्रिस्ताची गूण करची सकत ताच्या कुडींतावन ताच्या वस्तुरांतावन ताच्या उतरांतावन भायर आयिल्ली ती आतां आमी मागणें करता आसतना आमचे मदें पुनर्जिवन जावन आजाराच्या त्या जेजूतावन ती सकत भायर येवं दी आनी आमकां समेस्तांक बरी करून दी, गूण करून दी आनी प्रत्येक जावन जी पिडेस्त आसान जी भुरगीं पिडेंत आसान तांकां सगळ्यांक मेळोवन दी आनी तांकां तो ती सकत भलायकेक पाटी हाडून दी.
सोम्यांचे नावे आमचो आधार. ताणे रचला सर्ग आनी संसार. सोम्या दयेन आयक आमचे मागणे. आनी म्हजी भोग तुजे मुखार पावून दी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमच्या सोवे आसूं. प्रार्थुया. सर पदवेदार आनी सासान देवा, तुजी गुण करचे सकत पेडेस कुडीने वतून कोसोंच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुज्या विश्वास साकरांचे तूं दयाळ दिश्ट घाल. सर बांदपा सांतले तांकां सोडय. मोतीचे आनी कुडीचे सर दूख तांचे ताण पयस कर. तुजे अगणित काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता पदवाच्या भाग्यवंत आंतोनीचे प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्यांची भलायकी लाभय. ह्या पूर्ण शेतान तूं तुज्या दैवीक सहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळें म्हणली दादोसकाय तांची जावं दी. अशें शांती जोडुलीन ती तुजें साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकोवणे आनी देखी प्रकार चलून तुजो मोग आनी बरेंपण पासारचें करी भक्तिवंतां जावन जियेवचें आनी तुका महिमा दिवचे भाग तांकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोमे जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे राव आनी तुमचें संरक्षण करूं. आमेन. तुमचे भितर तो राव आनी तुमकां सांबाळलो. आमेन. तुमच्या मुखल्यान तो राव आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो राव आनी तुमकां राखूं. तुमच्या वयर तो राव आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. आमेन. आनी सर्व पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी सदां काल रावूं. आमेन. जेवणाचेर आमी आशिर्वाद मागया. प्रार्थुया. सर्गींच्या बोमगाळ बापा, तुज्या उदारपणान तुवें आमकां फावो केल्ल्या ह्या जेवणांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हें जवान भक्तीन सेवच्या आमकां ह्या जेवणा वरवीं बळ मेळोवन दी, भलायकी मेळोवन दी, आमची पिडा पयस वचोवन दी, आमचे मदलो एकवट सोडोवन दी आनी प्रत्येक जावन आमकां आनी तुका मोगाळा बापाक आमी चड आनी चड लागीं जाल्लीं जावं. आनी तशेंच हें जेवण हर एका मंगळारा देवंक जायते भक्तीक उदारपणांची काणीक दितात, दान दितात, तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी तांचें दान सडीत मापान तांणी दिल्लें तें तांकां विविध वाटांनी फाटीं मेळा अशें कर. तुजे तावन तांकां व्हड आदार तांच्या गरजा आकांतांत लाभय आनी अशें हें जेवण आमकां सदांच तुज्या बेसांवांनी भरलेलें कर म्हण आमी मागता. हें मागणें आमी करता तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजूच्या नांवान. आमेन. Santanton Baba, Bovardia Santa, तुझे संशिनायल्या वोडा मोगा, अजापागारा मजदारा, जिणे तुझी देखी बरीत आमा सर्वांक. सांतांतो, सांतांतो, अजापाच्या सांता. मागसय बाप आमचे पासून जेजू लागीं सदा. सांतांतो, सांतांतो, अजापाच्या सांता. मागसय बाप आमचे पासून जेजू लागीं सदा. मोगाळ पुत्रा सोडून अवकार मोरी आशिर्वाद देव आमकां. जेजूच्या पवित्र काळजा भुरग्यांक तुज्या दी तुजे आशिर्वाद. भगवान कुर्साचे कुरवे निवर आमकां आमच्या देवाक आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमेन.